फुडल्या वर्सा सावन कला वृद्धी पुरस्कार दिवपाक सुरू करतले अशें विधान कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केला। ते कला गौरव पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे हे नात्यान उलयताले। मंत्री गावडे हांच्या हस्तुकी 31 कलाकारांक सोमाराक हो पुरस्कार भेटयलो। हातूंत नाटककार, संगीतकार, तियात्रीस्ट तशेंच हेर कलाकारांचो आस्पाव आशिल्लो। वयोगटात मरणोत्तर पुरस्कार दिवचेपेक्षा किंवा तो पुरस्काराचो फील जो आसा तो जेल जो आसा पयली तो चालतो बोलतो आसप हे खूब महत्वाचे आसा, जेणे करून आमकां मोठे एक उर्बा मेळटली। आणि ह्याच अनुशकान धरून कला वृद्धी पुरस्कार मुखावयल्या फायनान्शियल इयरा पासून सुरू करपाची घोषणा ह्या वेळाचेर हांव करता। आणि म्हाका दिसता मुखार हेच पुरस्कार आमकां मुखार व्हरपाक शकतले, कारण पुरस्कार दिवप म्हणल्यारूच आमचे एक मोठे गर्व। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज बरेचशे भुरगे आज काम करतात पुरस्कारा खातीर करून। आज जे हांगासर माचेर बशिल्ले जे आसात तांकां पुरस्कार म्हणल्यार त्या वेळाचेर केन्ना खबरूच नासतलो, पण आज एक देवान जे आमकां सगळ्यांक एक आरोग्य दिल्ले आसात आणि त्यांची एक ती कलेची सेवा आमी आज पावती तांकां दिल्ली आसात।